नवे एक स्कीम म्हणल्यार आमी पामोलिव्ह जी ऑयल पयलू दिताले ती बंद जाल्ली आशिल्ली ती परत आमी सुरू करपाचें ठरयलेलें आसा. कोड ऑफ कंडक्टा लागून थोड्योश्यो मातश्यो कोडल फॉर्मेलिटी करपा खातीर उरिल्ल्यो. त्याच बरोबर पल्सीस जे आसात, चणे म्हणू नाकात, मूग म्हणू नाकात किंवा तुरडाळ म्हणू नाकात, एक 5-6 आयटम आमी सबसिडायज रेटीन दिवपाचें आमी ठरयलेलें आसा. जो सबसिडायज रेट फॉर मार्केटान जर 45 रुपीज जर केजी जर आसलो जाल्यार वी आर गोइंग टू गिव इट फॉर 30 रुपीज केजी, म्हणजे 15 रुपीज पर केजी सबसिडी मेळटा. स्पेशली चणे आसात, मूग आसात, मसूर आसात, तुरडाळ आहात, असे 4-5 आयटम आमी घेतिल्ले आहात. एक लिटर एक रेशन पर रेशन कार्ड बंद. पल्सीस 1 kg. इट डिपेंड्स अपॉन तो जो आता आमी तुमकां 4 आयटम जे आहा ते 1 kg दितले. इफ यू वॉन्ट टू स्कीप तुरडाळ यू कॅन एडजस्ट वीथ द मूग ऑर यू कॅन एडजस्ट वीथ द चणा डाळ, अशे तरेचे बी आसा. ना आमी सगळ्यांक दवरतले APL BPL, देर इज नो कॅटेगरीज. वी आर गोइंग टू गिव ऑलरेडी एप्रुवलाक ते गेल्ले आसा. म्हजे आनी CMाचें एप्रुवल उरलें आहा. एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्टा लागून उरिल्लें आहा. एक्चुअली आमी एप्रिलान सुरू करपाक आशिल्ले ते इन द इयर ऑफ आतां फायनान्शियल इयराक. पूण विदीन म्हाका दिसता बाय जून एंड किंवा जुलय फर्स्ट वीक वी वील स्टार्ट.